फाटल्या 14 महिन्यात बिर्ला साकवाच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात 6 विद्यार्थ्यांक मरण आयले। एका फाटोफाट एक विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्ल्यान जायते आरोप जावंक लागले। संस्था विद्यार्थ्यांच्या मानसीक भलायकी कडेन आडनदर करता म्हूण आरोप जातालो। मजगतीं सरकारान जिल्लोधिकाऱ्याच्या फुडारपणान चवकशी समिती नेमिल्ली। आता समितीचो रिपोर्ट मुखार आयला। सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण सगळ्यो उपाययोजनो जाग्यार घाल्यात म्हणून रिपोर्ट सांगता। दर सप्तकात फॅकल्टी व्हॉलंटियर्स खंय हॉस्टेलाची भेट दितले। राहत ट्रस्ट ह्या एनजीओच्या जोडपालवान भुरग्यांचो तणाव उणो करूंक यत्न। विद्यार्थ्यांक मानसीक आदार दिवंक सगळी यंत्रणा जाग्यार घाल्या असो अहवाल। विद्यार्थ्यां खातीर कावन्सिलिंग केंद्र उबारला म्हणून अहवालात सांगता। केंद्रात खंय 2 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट, 2 थेरपिस्ट आणि 1 सायकॅट्रिस्ट आसा। रिलॅक्सेशनाक इनोव्हेशन लॅब, खेळा सुविधा आणि लायब्ररी 24/7 सुरू उरतली। 6व्या विद्यार्थ्याच्या मरणा उपरांत केंद्र सरकारान खंयची मानसीक आधार यंत्रणा जाग्यार घाल्या तेची माहिती मागिल्ली। सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शन तत्वा प्रमाण सगळी यंत्रणा जाग्यार घाल्यात म्हूण रिप्लाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।